बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगळं जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिताव तशें आमची वादकां बोगोस आनी आमकां दाडलेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता स्त्रैमित तूं सदैव आनी सदैवी फळचे कुशें जेजो भगवंती मरिया देवाचे माये आमोपयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदां 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 सुरत आमेन. मोगाळ सगळींचे बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका गायतान होगड दिता ह्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत हे धर्मसर तुवें आमकां सांबाळलें लायन आनी मुखार आमकां सांबाळ वताय म्हण आमकां बावडत आसा. ताका लागून आमी तुका अर्गां दिता. मोगाळ सगळींचे बापा तुज्या पुता ह्या संवसारीन धाडलय आमची सोडवण करूंक आमकां सर पातकांतान पिड्यंतान शिरापांतान सुटका दिवंक वय तुवें धाडले मिसांव करून तो ताच्या तुज्या हरशीं फाटीं आयला आनी आमच्या मदें तो जियेता. पूण आमी हे सताचें उतर सत मानून त्या प्रमाणे चलोन आमच्या जिवितांत कितें उणेपण आसा गे तें सगळें आमी जोड खणग्यो तुवें आमकां फोव केलाय. तेंच आमी आतां तें फरगडची ती सुवात तीच जावन आसा. तुज्या पुतान ह्या संवसारी येवन कुसार मरण कितें आमकां जोड दिलां गे तें मानून काण घेवन आमी तें कशें शिकयता गे तें सगळ्या लोकांनी मानून काण घेवन तांच्या जिवितांत बरेंपण जोड काण घेवन तुवें फोव केलाय. पवित्र आत्म्या तूं आमच्या हर एक मेटाक तूं आमकां जगयत आसाय. तूं आमचो सहायक जावन आसाय, तूं आमचो शिक्षक जावन आसाय. ताका लागून आमी तुका अर्गां दिता. तुवें आमच्या भितर आसाय, आमकां ताची समजणी तूं दित आसाय. ताका लागून आमी तुका अर्गां दिता. मोगाळ सगळींचे बापा आमच्या बाबा विनोद आनी तांच्या सगळ्या कुटुंबाचे तुजे आशिर्वाद घाल काय तुका अर्गां दिता होगड दिता. वय आमच्या बाबाक विनोदाक तुवें तुज्या हरशीं खाण गेलाय, तुज्या सुखांत तो भागीदार जावन आसा. ताका लागून तुका अर्गां दिता. तशेंच ह्या संवसारांत वस्ती करच्या पत्नीक भुरग्यांक आनी सर्वांक तुज्या कुटुंबाच्या सर्वांक तुवें बऱ्या भलायकेन सांबाळ व्हर. तांच्या जिवितांत कितें जाय सगळ्या बसावांनी बदकां भरल्या खातीर तुमकां अर्गां दिता होगड दिता. तशेंच आमच्या वटूक सेवा दिवन आमच्या सर ब्रदराक आनी सिस्टरांक तुज्या पांय तळा समर्पण दिता. तांकांय तुजी सुवार्ता प्रसार करूंक फावो केल्या खातीर स्वताचें उतर तांकां दिवंक तुवें फावो केल्या खातीर तांच्या जिबेर तें स्वताचें उतर येवन तें तांणी सर्वांनी मानून काण घेवन तांच्या जिवितांनी बरेंपण दोन काण घेवन तुवें फावो केल्या तुका अर्गां दिता. वय तुवें आमकां निसांतनाक रसोवनाय, आमकां बऱ्यापणाक रसलाय, तुजें सर्गींचें सूख बगून तुवें आमकां रसलाय. ताका लागून आमी तुका अर्गां दिता. हें सत मानून काण घेवन तशेंच सगळ्या लोकांनी हें सत मानून काण घेवन तुज्या उतरा प्रमाणे आमकां तुवें चलोवंक शिकयल्या खातीर त्या प्रमाणे चलोवन आमी सत्यनारायण जिवीत फरोवंक फावो केल्या खातीर आमच्या जिवितांत कितें उणेपण आसा कितें सगळें बरोवंक आमकां फावो केल्या आमकां अर्गां दिता. बापा हें मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचें नांवे आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका त्या एका म्हयन्या पयलीं हांवें एक टॉक दिल्लें. खंयचें गे म्हळ्यार तुज्या कश्टांक कारण कोण. वय तें आयकल्या उपरांत सुमार जाणांनी म्हाका फोन करले. आमच्या जिवितांत आमी कश्ट बगीत आसा कित्याक, आमच्या जिवितांत उणेपण आसा कित्याक, आमच्या जिवितांत आमकां आमच्या वावरांत आमकां फळ मेळना कित्याक, आमी जायतीं दुबळीं जावन आसा. आमच्या कडेन पयशेच उरनात, पयशे जोडल्यारय पयशे उरनात. पूण हाका कारण कितें. कारण कितें गे म्हळ्यार आमकां स्वताचें उतर कळीत नासतना अशें जाता. कित्याक गे म्हळ्यार लुकाच्या वांजेलांत 6:38 म्हणटा, लूक चॅप्टर 6:38 म्हणटा, हेरांक दिया तुमकां दितले, बरे मापान दामून हालोवन बरोवन ओमतशें मेजून तुमच्या लेसांक घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकां फाटीं मेजून दितले. पूण आमी जाणां जाय जे हेरांक दिया तुमकां दितले आमी खंयचे दिता. आमी चिंता पयशे 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 न्ही, आमी हेरांक कितें दिता गे तेंच आमकां बरोवन ओमतोच्या मापान फाटीं मेळटा. आमी कोणाक एकल्याक नाकारिल्लें उतर दिल्यार एक उतर दिल्यार बरोवन ओमतोच्या मापान आमकां फाटीं मेळटा. तशेंच आमी खंयचेंय कितेंय दिल्यार एका कोणाक गाडी सोवल्यार आमकां 1000 वांटांनी फाटीं येतात. तशेंच आमी कोणाचेर शिराप घाल्यार शिराप फाटीं येतात. म्हळ्यार आमच्या जिवितांत बरेंपण शिराप म्हळ्यार शिराप जेजून काडून उडयलात. पूण आमकां समजणी नासतना आमी समजणी आसल्यान जाल्यार हेरांक आमी खंयचेंय करतना गाडी चोवतना या शिराप घालतना आनी कितेंय करतना असलें. पूण आमकां समजणी नासतना हें परत जाता आसतना समजणी नातल्या वेळार आमी कशें उलयता गी आमकां शिराप लागता कोण ना म्हण तें तशें जाता. कित्याक म्हळ्यार मरण आनी जिवीत देवा कडेन ना, कोण आनपड्यां कडेन ना आनी जेजू कडेन ना, कोणा कडेन ना. जिवीत आनी मरण आमच्या जिबेरच आसा. कोण मोगान वापरतात गे तिचें फळ खावंक पावतात. ताका लागून आमी उसाचीं उतरां भोव सत्रायेन उसारूंक जाय. जाकोबाच्या पत्रांत 3:8 म्हणटा, जिबेक कोणा वरवीं सादू करूंक जायना. वय जिबेक कोणा वरवीं सादू करूंक जायना,
पूण आमी कशी सादू करचे पूण मरण जिवीत जिबेर आसा म्हणटा देवाचें उतर म्हणण्यो 18:21 प्रवर्ब चॅप्टर 18:21 म्हणटा मरण आनी जिवीत जिबेच्या अधीन आसात पूण आमी जिबेक सादू करचे कशें जिबेक सादू करूंक जायना म्हण देवाचें उतर असं म्हणटा आमी जिबेक सादू करचे जाल्यार आमी उलोवचें उणें करचें आमी कितें उलयता गे तें देवाच्या उतरा प्रकार आसा जे देवाच्या उतरा प्रकार आसल्यार मात्र आमच्या जिवितांत बरेंपण येवंक साध्य आसा नातल्यार बरेंपण आशेवचें नाका कित्याक म्हळ्यार मरण आनी जिवीत कोणा कडेन आसा कोणा कडेन ना आमच्या जिबेर आसा आमचें आमी उलयलें उतरच आमकां मरण या जिवीत हाडटा आशिर्वाद या शिरा पडटा या दुबळेकाय या ग्रेसकाय हाडटा आनी खंयचे खंयचे बरेंपण आसा गे या वायटपण आसा गे तें आमच्या जिबेर आमी कणकण घेता कित्याक म्हळ्यार आमी केरळा उलयता गे तें उलयल्लें उतर तें आत्मीक जावन आसा स्पिरिच्युअल जावन आसा तें उलयल्लें उतर परतून फाटीं काडून घेवंक जायना तें उलयल्लें उतर मोग जावन आसता ताका लागून आमी ही स्वताचीं उतरां बायबलांत बरोवन घाल्लीं स्वताचीं म्हणजे कुरपेचीं उतरां ती आमच्या तोंडांतल्यान परतून परतून उसारून आमच्या जिवितांत बरेंपण काडून घेवंक जाता आमी आतां दिवच्या विशयांत आमी खंयचें दिता हेरां पयलें देवाचें उतर म्हळ्यार हेरांतल्यान खाण घेया न्ही हेरांक दिया तुमकां दितलें म्हळ्यार पयलीं आमी पोरन्यासोल्यांत आयकलें मालाकी प्रवादीच्या ग्रंथांत 3रो अध्याय 10वी ओळ म्हणटा तुमचो दांतलो एक वांटो अन्न देवळांत दिया कित्याक देवळांत आसल्याक खाणा जेवणाचो कोणाकय उणें जावं नजो पूण तें पोरन्यासोल्यांत आसलें मागीर देव म्हणटा म्हजी परिक्षा करा पयलें तुमचो दांतलो एक वांटो म्हाका आण दिया म्हज्या देवळांत हाडून घाला मागीर म्हजी परिक्षा करा हांव सर्गींची दारां उक्तीं करना तुमच्या वयर आशिर्वादाचो पावस वता गी ना म्हूण पळया म्हूण देवान क्वेश्चन म्हळ्यार प्रस्नांत घाला म्हळ्यार आमकां एक यंत घाला खंयचे सवाल घाला पूण आतां आमी सवाल करची गरज ना आतां आमकां जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारी येवन कुर्सार्थ मरोन कुर्सार्थान आमकां सगळें जोड दिल्लें आसा ही स्वताचीं उतरां ही कुरपेचीं उतरां आमच्या जिवितांत आमी मानून काडून घेवन त्या प्रमाणे आमी सोलोवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता बापा वय तशेंच आमकां सोलोवंक फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता पूण सोलोवंक शिकयलें जाल्यार शिकोवचें कोण म्हण जायजें आमी आतां जायत्या लोकांक शिकयता सांत पावलान कोरिंथकारा बरयल्या पयल्या 2ऱ्या पत्रांत 6व्या अध्यायान म्हणटा वय आमी दुबळे तरी जायत्यांक ग्रेस करता म्हणटा 6व्या अध्यायान म्हणटा तो आमी दुबळे तरी जायते जाणांक ग्रेस करता कशें ग्रेस करता आमी देवाचीं उतरां दिता देवाचीं उतरां खंयचीं देवाचीं उतरां आसात कोरिंथकारा बरयल्या 2ऱ्या पत्रांत 8वो अध्याय 9वी ओळ म्हणटा स्वामी जेजू ग्रेस तरी आमचे खातीर तो दुर्बळ जालो कित्याक ताच्या दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस करची ताची कशी वय जेजू क्रिस्त गोरवांच्या गोट्यांत खावणेर जल्मलो कित्याक तो दुबळो जावन जल्मलो आमकां ग्रेस करचे खातीर हे आमी मानून खाण घेता गे आमी म्हणटा आमी दुबळी आमच्या कडेन कांय ना पूण जेजू क्रिस्त ह्या संवसारीक कित्याक आयिल्लो जेजू क्रिस्त ह्या संवसारीक आयिल्लो तुटोन मोडोन पडले सगळे सोमा करूंक दुबळ्यांक ग्रेस करूंक पातक्यांक सुटका दिवंक शिरापांत असल्याक शिरापाक काडूंक आनी सगळ्या तरांतले वायटांतले सुटका दिवंक जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो ते मानून काण घेता गे आमी कोरिंथकारा बरयल्या 2ऱ्या पत्रांत 8वो अध्याय 9वी ओळ कितें म्हणटा स्वामी जेजू ग्रेस तरी आमच्या खातीर तो दुर्बळ जालो कित्याक ताच्या दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस करची ताची कशी वय जेजू तूं दुर्बळ जावन जल्मलय आनी म्हाका ग्रेस केलें तुज्या दुर्बळकाये वरवीं तुवें म्हाका ग्रेस केलें ताका लागून आमकां अर्गां दिता पूण आमच्या तोंडांतल्यान केदांच अर्गां येनात आमी बिकेची कट्टी घाणेन भोंवता म्हाका तें दी जेजू म्हाका हें दी जेजू पूण जेजू ह्या संवसारीक कित्याक आयिल्लो 2025 वर्सां जालीं ह्या संवसारी येवन जेजू पूण जेजू ह्या संवसारीक कित्याक आयिल्लो जेजू आयिल्लो कितें आदावानी येवेन भुमी वांयकुटांत होगडायिल्लें तें परतून जोड दिवंक आयिल्लो पयल्यांचें पयलें आदाव देवाचो पूत जावन आसलो ते पुताचे संबंद ताणें तुटोन काडून गेल्लो सैतानाक खाल जावन सैतानाचो गुलाम जावन अविधेय जावन तो पुताचो कितें पुताचें ताणें पूतपण होगडावन काडून गेल्लें तें पयलें आमकां जोड दिलें कोणें जेजू क्रिस्तान तें जोड दिलें आमच्या बऱ्यापणान न्ही जेजू क्रिस्ताच्या बऱ्यापणान आमच्या बऱ्यापणान आमकां कसलेंच ना म्हळ्यार आमी फावो नातल्यार जेजू आमकां ताची आशिर्वादाची सकत ताची कृपा वांटीत आसा ताचो मोग वांटीत आसा आमी फावो नातल्यार आमकां सर्गाराज फावो नातलें पूण आमकां जेजू क्रिस्तान येवन हें फावो करून दिलां ताका लागून आमकां चड गरजेचें आमी आतां ह्या संवसारांत कितें करनासा जेजू क्रिस्तान क्रिस्तान आमकां जोड दिल्लें पातयेता गे
या पयल्याच्यान कितें नियम आसले गे ती फात येतावंगे नियमान तो उस्तून काणगे वासांगे या जेजू क्रिस्तान दोन दिली कुरपे वरवीं आमी जियेता आसां आमी म्हणटा खंयची पिडा शिडा आयल्यार ही पिडा सोडसूंक आमकां कुरपा दी वय आमकां कुरपा दिल्या जेजून पिडा सोसूंक घे पिडा सोसूंक न्ही पिड्यान तावन सुटका जोडून काणगे आमकां ती कुरपा दिल्या ते आमी जाणून जायचे जेजू कित्याक कुसार मेलो जेजू कित्याक गायलो जेजून कित्याक रगत वरयले जेजून कित्याक जरबानाचे मार केले जेजून कित्याक ताच्या कपालार म्हणजे माथ्यार कामत्या धमक सांठून काण गेलो कित्याक म्हळ्यार कोण कोण खंयच्या अनवरांत आसात गे त्या अनवरांतान सुटोवंक त्या प्रमाणे तो कश्टलो वय कोण मोतीची इजा बघतात गे या कोण डिप्रेशनांत आसात गे कोण या टेन्शनान बघतात गे त्या माथ्याचे गाय ताणें नियाळ्यार ते सोसुल्ले कश्ट जेजून त्या खांटे मंद्या भितर रिगताना दोळ्या भितर रिगताना काना भितर रिगताना ते सोसुल्ले कश्ट आमी नियाळ्यार तातूंत भायर येवंक आमकां एकदम सुलभ जाता तशेंच कोणा काळजाची पिडा आसा गे त्या सैनिकान जेजूच्या काळजाक बालो तोपल्या वेळार त्या काळजांत कितें आयलें उदक आयलें एक तंबो रगत आयलें ते आमी चिंतल्यार वय जेजून ताचें कडवळ म्हणजे कडवळ उक्तें करूंक दिलें कित्याक आमच्या काळजाची पिडा गूण करूंक वय हाता पांयांक गाय आसले कित्याक कोणाक हाता पांयांची पिडा आसली गे ती गूण करूंक आनी खंयच्या तरेचे पिडा आसा गे ते जेजूचे गाय नियाळ्यार आमकां तातूंत भायर येवंक सुलभ जाता पूण ते आमी करता गे आमी म्हणटा खंयचे ल्हानशे सवड जाल्यार म्हणटाना जेजू ही म्हाका पिडा कित्याक तुवें धाडली ये दुसरें कोणी मेळून आनी तुका हंस मेळ्ळो गे कितल्याय व्हडली मारेकार पिडा जावन दी डॉक्टरांनी हात सोडिल्ली पिडा जावन दी आमचो व्हडल्याचो व्हडलो डॉक्टर आसा जेजू क्रिस्त ताच्या थंय आयल्यार तो कोणाक नेगार करिना कोणाक तो फाटीं धाडिना पूण ताचेर बावार्थ दवरूंक जाय बावार्थ दवरचो म्हळ्यार कशें बावार्थ दवरचो म्हळ्यार देवाचें उतर आयकोन 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 बावार्थ उत्पन्न जावचो त्या उतरांचेर आमी बावार्थ दवरिचें देवाचेर बावार्थ दवरचें म्हळ्यार देव आमकां दिसना जेजूचेर बावार्थ दवरचें म्हळ्यार जेजू आमकां दिसना पवित्र आत्म्याचेर बावार्थ दवरचें म्हळ्यार पवित्र आत्मय आमकां दिसना ते सगळे आत्म्या रुपी आसात पूण आमी देवाक आराधन करता आसतना सतान आनी आत्म्यान आराधन करिचें सतान म्हणजे कितें सत म्हळ्यार देवाचें उतर केन्ना सत आमकां कळीत जाता की सत आमकां सुटका दिता देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी देवाक आराधन करचें आनी तशेंच आत्म्यान म्हणजे कितें गालात घरा बरयल्या बता 5 अध्याय 22 वेळ म्हणटा आत्म्याचें फळ हें तातूंत 9 फळां म्हळ्यार फळ आसा कशें एक तें एक मोग मैपाच विश्वासपण सगळें आसा स्वादवानपण सगळें 9 आसात तांतलें एक काडल्यार तें फळ सारकें जायना म्हळ्यार तांतूं सगळ्यान बरोवन आमी देवाक आराधन करूंक आसा कित्याक म्हळ्यार एक आतां मुसुंबी सोल्ल्यार तांचो सुमार मोया आसतात न्ही तांचो एक काडल्यार ते सगळे मुसुंबेचें फळ जाता की जायना न्ही तशेंच ह्या पवित्र आत्म्याचें फळ आसा तांतूं कन्नडान दिला पवित्र आत्मार फलागळो म्हणून पूण इंग्लिशान दिला द फ्रूट म्हण दिला फ्रूट ऑफ होली स्पिरीट तशेंच ते कोंकणीन दिला पवित्र आत्म्याचें फळ तशेंच हें फळ आमच्या भितर आसा गे मोग मैपास हगे मसोर आनी खंयचें आसा गे या बरेंपण आसा गे या वायट आसा गे आमी आमच्या काळजाची झडटी करून काण घेवन केरळा आमी त्या प्रमाणे मागता गे त्या प्रमाणे देवाक आराधन करता गे त्या दळा मात्र देवाक तें मानवता आतां आनी एका भाशेन सांगचें जाल्यार आमी एक भाशेन सांगचें जाल्यार आमी आतां आत्म्यान आराधन करचें म्हळ्यार कशें आत्म्यान आराधन करचें म्हळ्यार कशें पेंतोकोस्ता दीस आपोस्तलांचेर पवित्र आत्मो देवान आयलो गे आनी ते विचित्र भासांनी उलोवंक लागले गे तेंच देणे म्हणजे पवित्र आत्मो त्या वेळार आयिल्लो पवित्र आत्मो तो सगळ्यां भितर आसा आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळ्या वेळार बावतेज मेळ्ळ्या वेळार तो पवित्र आत्मो आमचे भितर येता आनी आमच्या भितर तो सदां काल वस्तीक करीत आसा पूण आमी कितें करता आमच्या भितर पवित्र आत्मो आसा गे ना गे म्हण आमकां कसो ना आमी आपयता पवित्र आत्म्या देवन ये पवित्र आत्म्या देवन ये पवित्र आत्म्या देवन ये पूण पवित्र आत्मो म्हणटा हांव तुजे भितर आसा म्हाका तूं भायर कित्याक सोदता ये म्हळ्यार कोरिंथीकारा बरयल्या पत्रांत 3 अध्याय 16 वेळ म्हणटा तशेंच 6 अध्याय 19 वेळ म्हणटा आमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां तो पवित्र आत्मा आमचे भितर जियेता वय पवित्र आत्मा आमचे भितर जियेता तर आमी कित्याक भायर सोदता पवित्र आत्म्याक पवित्र आत्म्या विणे आमी खंयचेंच काम करूंक जायना बरेंपण करूंक जायना बरेंपण येना आमच्या जिवितांत आमी पयलें मानून काणगेचे आमी आत्मो जावन आसा आत्म्याची घर जावन आसा ही कूड आनी आमकां एक मन आसा
तें वळखून घाणगेजे ह्या मनाक सवय जाल्ली आसा संवसारी वस्तूंची, ह्या मनाक सवय जाल्ली खंयची आसा संवसारी वस्तूंची. पूण आत्म्याक कितें आत्म्याक जाय जे देवाचें उतरच. कशें आमी कुडीक जेवता गे कुडीक बळ मेळटा, त्राण मेळटा, सकत मेळटा, सगळें मेळटा. पूण आत्म्याचें खाण जावन आसा मागण्यांनी आनी खंयचेय न्ही. आत्म्याचें खाण जावन आसा देवाचें उतर. केन्ना आमी देवाचें उतर चड आनी चड खाता गे त्या दळा मात्र आमच्या आत्म्याचें खाण जाता. आत्म तें खाण खाता आनी एक सिक्स्थ सेन्स म्हणटा आमी. कित्याक म्हळ्यार पंचेंद्रिया म्हळ्यार जालें कान, दोळे, नाक, मागीर काय सांबडे आनी जीब तें जालें. पूण आत्म्यांत आत्माने आत्मो एक देवाचें उतर खावन एक सिक्स्थ सेन्स उत्पन्न करता म्हळ्यार आर आनी इंद्रिया उत्पन्न करता म्हळ्यार तो जावन आसा भावार्थ. तो भावार्थ तेवचो देवाचें उतर आयकोन मातेवचो रोमाघरा बरयल्या पत्रांत 10 अध्याय 17 वळ म्हणटा देवाचे संदेश आयकल्ल्या निमती भावार्थ उत्पन्न जाता. जेजूक परगट केल्ल्या वरवीं संदेश आयकोंक मेळटा. वय आमी जेजूक परगट करचे. जेजू कितें जेजू कुस्सार मेलो म्हणून परगट करचें न्ही. जेजू कुस्सार मेलो तिसऱ्या दिसा जिवान जालो आनी आतां आमच्या मदें जियेता आनी सगळ्या मदें तो जियेता. पूण ताका सत मानूंक जाय. आनी एक उडास दवरूंक जाय. जेजू आमचे भितर आसा तो आमकां सगळ्या सताकोन फावयता आनी फावयला ताणें ऑलरेडी. पूण आमी ताचेर विश्वास दवरनासतना आमी कितें करता ताका आपयता आसा आमकां तें कर आमकां हें कर. पूण आमी ताणें जोड दिलां तें आमी फातयेना. ताका लागून चड गरजेचें बायबलांचें खंयचें उतर आमी फातयेचें जाल्यार आमकां तें भावार्थान मात फातयेंक जाता. कित्याक म्हळ्यार भावार्थ म्हळ्यार हेब्रावांक बरयल्या पत्रांत 11 अध्याय 1 वळ 1 म्हणटा भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसोन आसाव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां आमच्या दोळ्यांक दिसना त्या वस्तूंचेर आमकां आसा ती खात्री. वय आमकां खात्री खंयच्याचेर आसा जे आमकां पिडा आयली म्हणटाना आमी कितें करता 1 Peter 2:24 म्हणटा पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 2 अध्याय 24 वळ म्हणटा कितें आमी फातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवचे खातीर कुसायिल्ल्या आपल्या कुडीन ताणें आमची फातकां वयली. ताच्या गया वरवीं आमी संपूर्ण गूण जाल्या. ताच्या गया वरवीं तुमी संपूर्ण गूण जाल्यात. जाता म्हूण तें बरोवना. पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 2 अध्याय 24 वळेंत तुमी गूण जाल्यात. केदळा आमी दिसानातले हें फात येता गे वय आमच्या कुडीन पीड आसा पूण आमकां भलायकी जाय. वय भलायकी दिसना पूण आमकां भलायकी जाय. केन्ना आमी दिसनातले फात येता गे आनी देवाक अर्गां दिता गे तेन्ना तें आमच्या जिवितांत घडोवन येता. मार्काच्या वंजनांत 11 अध्याय 24 वळ म्हणटा जें कितें तुमी मागण्यान मागतात तें मेळ्ळां म्हूण पयलें सत माना मागीर तुमकां मेळटा. ताका लागून आमी आमचें चड गरजेचें कितें आमी पयलें मानून काणगेंक जाय. आमच्या जिवितांत कितें जाय गे तें पयलें मेळ्ळां म्हूण सत मानूंक जाय, मानून काणगेंक जाय आनी देवाक अर्गां दिवंक जाय. तेन्ना मात तें आमच्या जिवितांत घडोवन येता. वय आमी दिवच्या विशयांत काणगे पयल्याचें पयलें खंयचे उत्पत्ती ग्रंथांत देवाक भेटयल्लें म्हळ्यार कितें देवाक कायनान आनी आबेलान काणीक भेटयली. काणी कसली भेटयली कायनान ताच्या शेतांतल्यो फळ वस्तू भेटयल्यो ह्या रांदय भेटयली. पूण आबेलान कितें केलें ताच्या शेळया मदीं बरी शेळी पळोवन मोगान मोयपासान देवाक मानवंत असली बाली भेटयली. देवाक ती मानवली. वय आमी देवाक दिता आसतना या भेटयता आसतना आमी बऱ्यांतलें बरें दिवंक जाय. ताका लागून चड गरजेचें मागीर बाली भेटयली कोणें पुर्तुगाल आयलो. पुर्तुगाल जावन नवे आसलो नवें बलिदान भेटयलें काणीक भेटयली. तशेंच बायबलांत पळोवंक गेल्यार पोरनासलां पळोवंक गेल्यार लंबा एक काणिको भेटयत आसले देवाक. पूण नव्या सोल्ल्याक आयल्या उपरांत मालाकी प्रवाराच्या ग्रंथांत कितें म्हळां दादलो एक वांटो देवळांत हाडिया. पूण त्या वेळा इस्रायल परजा कितें आसली इस्रायल परजा हट मारी आसली ती हटाची परजा जावन आसली खंयचे सांगले आयकनातली. ताका लागून मालाकी प्रवारान तांकां कायदो घाल्लो वय तुमी तो दांतलो एक वांटो दिजेस. तुमकां बरेंपण मेळ्ळें जे तुमकां दांतलो एक वांटो दिजेस. तुमी देवाची परजा जावन आसात. ताका लागून तुमी दांतलो एक वांटो दिजे आनी तुमी देवाची परिक्षा करून पळया तेन्ना मात्र तुमच्या जिवितांत बरेंपण येवंक जाता. वय ते देवाचे कोण दांतलो एक वांटो दिताले थोडे सुकयताले सक्कळी करताले पूण थोडे खऱ्या मनान दिताले तेन्ना तांकां मेळ्ळें. पूण आतां नव्या सोल्ल्यांक पळोवंक गेल्यार
आतां जुवांचो वांजेलाचो काण घेया. जॉन चॅप्टर 6 1 to 15 पळोवंक गेल्यार जुवांचो वांजेल अध्याय 6 1 तर 15 वळेक पळोवंक गेल्यार 5,000 लोकांक जेजू जेवण दिता. कित्याक ते कितें करनासलो लोक 5,000 लोक म्हळ्यार कोण 5,000 दादले आसले. बायलां आनी भुरगीं म्हळ्यार लागीं खंयच्याय एका संभ्रमाक या फंक्शनाक गेल्यार ते बायल मनशां आनी भुरगीं चड आसतात. हांगा जेजू म्हणटा 5,000 दादले आसले. 5,000 दादले म्हळ्यार बायलांक आनी भुरग्यांक म्हळ्यार लागीं 20,000 लोक आसलो कोणा थंय. तांकां जेजू कितें करता कोणा कडेन एकल्या कडेन आसले 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. 5 जवाचे हें कितें बकऱ्यो आनी 2 मासल्यो सगळ्यांक वाडटा. कशें वाडटा पूण आपोस्तलांनी ह्या मासल्यो आनी उंडे दिल्ले आनी ते लिपोवन दवरले जाल्यार तांकां कितें म्हण फायदो आसतो गे. तांकां उणें जाता आसलें म्हळ्यार तांकांय पावनातले. आपोस्तलांक जेजू कितें पावनातले कित्याक 5 उंडे आनी 2 मासल्यो खंयच्याक पावनातले. पूण जेजून म्हणलें जेजून कितें जेजूची योजन जेजूची आलोचन जेजूचें एक मन बरें जावन आसल्यान तांकां जेजू कितें म्हणटा आपोस्तलां कडेन शिसां कडेन कितें म्हणटा तांकां पंक्तींनी बसोंक लाय. कशें 100 आनी 50 पंक्ती बसोंक लाय. आपोस्तलांक अजाप जातात आनी पयलीं आसलें अजाप पळोवंक नातलें बसयता. पूण जेजू कितें करता आशिर्वाद घालता ताचेर आनी सर्गींच्या बापाक अर्गां दिता. वाडटात उरले कितले कुडके उरले 12 दाली बंद काडटात. कितल्या दिसांक बरो तांकां 12 दाली 12 जाणां आपोस्तल आसले जेजू आसलो. कितल्या जाणांक बरो कितल्यागी म्हयन्याक काडल्या पुरो तांकां दितले. ताका लागून आमी दिता आसतना खंजूसपण करनोजो. दिता आसतना आमी खंजूसपण केल्यार आमकां तितलेंच मेळचें. आमी दिता आसतना धराळ मोपान दिल्यार ते आमकां धराळ मोपान फाटीं मेळटा. तशेंच आमी आनीक पळोवंक गेल्यार 4,000 लोकांक वाडटा जेजू. कशें 4,000 लोकांक ते कडेन 7 उंडे आसतात आनी थोडे धाकटे मासल्यो आसतात. ते कोणा कडेन आसता एका भुरग्या कडेन आसतात. कोणा कडेन ताणें इसाता शीस कोणा कडेन म्हणी काय म्हणी आसा गे म्हणून तो भुरग्यान लिपोवन दवरत आसले. लिपोवन दवरलें की ताणें लिपोवन दवरुना ते हाडून जेजू कडेन दिले. जेजून ताचेर आशिर्वाद घालून दिले आनी उरले कितले ताचेर कितले म्हणले 7 दाली बरोवन काडून ताचेर क्याक दिले. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी दिता आसतना कितलें जाय गे म्हळ्यार खंजूसपणान दिवचें न्ही. आमी म्हळ्यार संतोश भरीत मनान संतोशान दिजे खंड संतोश भरीत काळजान आमी दिजे. कित्याक आमी दिवचें जावन आसा एक बी वमचें जावन आसा. तें दिवचें म्हणलें एक बी वमचें. केदळा आमी वमता गे तें कितें जाता किर्लता आनी फळ दिता. चड वंपल्यार चड झाडां जातात आनी चड फळ मेळटा. चड लुंवता आमी पूण थोड्यांच वंपल्याक थोड्यांच मेळटा. पूण आमच्या जिवितांत आमी कितें करनासो आमकां मेळ जे वय आमच्या आतांच्या काळार आमकां दिवंक नाका. आमकां कितें जाय आमकां खाण घेवंक मात जाय. आतां हांव फादर ऑस्ट्रेलियांनी बसून हें करता आसले पूण आमकां दिवंक नाका. आमकां खाण घेवंक मात जाय. कित्याक आमी दिल्यार आमच्या कडेन सुमार म्हाका सांगलां आमी दिल्यार आमकां उणें जाय जाल्यार आमकां कोण दिता. वय दिवन पळया. एका काळार आमच्या कडेन कांय नातलें. आमी घाट सोडून हांगा खोडयाळ येयल्ले हांव आमी शक्तीनगर रावतले आमकां रावंक एक घर नातलें. एका रुमान एका आत्त रुमांत आसले भाड्याक. आमकां खावंक गत नातलें काम नातलें घर नातलें पयशे नातले भुरग्याचे प्रॉब्लम आसले सगळें आसतना आमकां आमच्या ब्रदर जॉन्सनान ही उतरां दिलीं. कितलीं 30 उतरां दिलीं. तातूंत ही उतरां वचून आसलीं खंयची स्वामी जेजू ग्रेस तरी आमच्या खातीर तो दुर्बळ जालो. कित्याक ताच्या दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस करची ताची खुशी. खंयचें तें 2 Corinthians 8:9. मागीर किर्तन 23:1 कितें म्हणटा सर्वेस पर म्हजो गोवळी म्हणटास कांयच म्हाका उणें ना. आनी एक गरजेचें उतर म्हळ्यार फिलिपियन्स 4:19 फिलिपिकारा बरयल्या वतांत 4 अध्याय 19 म्हणटा जेजू क्रिस्तादे आमकां आसल्या दराळ संपत्ते वरवीं आमचो देव सर आमच्या गरजांक उदारपणी पावला. पावलात म्हणटालो आमी आमकां शिकयलें ताणून बायबलांत आसा पावतलो म्हणून. पावतलो केरळा पावतलो. पूण जेजू क्रिस्त ह्या संवसार येवन आमकां सगळें जोड दिलां. आमी तें सत मानलां. जेजू क्रिस्तान कुस्तांतल्यान आमकां सगळें जोड दिलां म्हणून आमी सत मानलां. ताका लागून आमच्या जिवितांत तें घडोवन येवंकूच जाय. ताका लागून मातेवाच्या वांजेला म्हणटा 6 अध्याय 33 म्हणटा पयलें तुमी सदां देवाचें राज आनी ताची खुशी. पयलें तुमी सदां देवाचें राज आनी ताची खुशी. आनी तुमी ह्या संवसारांत कितें आशेता गे
ते देव दितलो म्हणून बायबलाक बरें नासता. देव दिना, देव दिता जाल्यार सगळ्यांक तो ग्रेस करता आसलो, पूण देव आमकां मेळोन दिता. तशेंच आमच्या जिवितान आमच्या कांय नासल्या वेळार म्हज्या बायलेच्या कुटुंबांत एक स्त्री आयली आनी आमकां उदार वचपाक दिलें. तशेंच म्हज्या कुटुंबांत एकलो म्हजो भाव आयलो, ताणें आमकां उदार वचपाक दिलें. आतां आमकां कांयच उणें ना, पूण देवान दिल्लें न्ही, देवान तें दिवयल्लें, देवान दिवयल्लें. तशेंच केदळा आमी देवाच्या उतरांक खाल जाल्या गे, देवाची उतरां हेरांक दिवंक सुरू केलें गे, देवाची उतरां आमी म्हणटाले गे. लागीं लागीं आमकां 19-20 वर्सां पयलें आमकां ही उतरां मेळिल्लीं, 20 वर्सां पयलीं आमकां उतरां मेळिल्लीं, पूण ती आजून आमी म्हणत आसा. कित्याक आजून आमकां जायतीं फोनां येतात मागणें करूंक तें करूंक. आमी शिकोवची ती उतरां आमच्या फाटल्यान येया म्हणनाकात. आमी आमच्या फाटल्यान येनाकात. आमचें जिवीत कशें आसा तुमकां कोत्ता. तुमी फोन करतात, काल म्हाका एकल्या दुबयतान फोन आयिल्ले, पर एकल्या कुवैतान फोन आयिल्ले. ते म्हणटात ब्रदर तुमी कशें पावले अशें. तें पुरो कांय नाका, आमी कशें पावला म्हण तुमकां उतरां दिता, तुमी उतरां म्हणया, तुमी म्हज्या चड वयर पावतात म्हण सांगलां तांकां. कित्याक आमच्या फाटल्यान आयल्यार आमचें जिवीत कशें चलता म्हण आमकां तुमकां कोत्ता आसय, आमकां कोत्तो. पूण आमचें जिवीत खंयचें फाड ना, पूण बरें चलता. पूण हरजें कारण कितें तें हांवेंत करचें, तांकां हांवेंत मागणें करचें. तांच्या जिवितान बरेंपण जें जाल्यार हांवें मागचें तें नाका. आमी तुमकां दिता उतरां, देवाच्या राज्याचे गूट आमी तुमकां दिता. देवाच्या राज्याचे गूट ते उतरांत आसात. ती उतरां तुमच्या दोळांतान म्हणा, त्या वेळार तुमच्या जिवितान बरेंपण येतलें. परत एकला म्हाका भावाच्या हांगा कारकोळटावन फोन आयिल्ले. व्हडली व्हडली बिल्डिंगां बांदल्यांत, पयशे नात, घरांत प्रॉब्लमा, भलायकी बरी ना. पूण खंयच्यान बरें आसतना आमी खंय गेल्ले हांव देवा लागीं आयिल्ले हांव गे. देवा लागीं हे जे बरें आसतनाच आमी म्हणटा आतां जेदो तुज्या गायने म्हाका बरो केल्या हांव तुका अर्गां दिता. पेदूच्या पयल्या पतान दुसरो आद्या 24 वळ म्हणटा आमी. केन्ना म्हणटा पिडा आयिल्ल्या वेळार गे, पिडा येवं दी म्हणून आमी राखता गे, पिडा येवं दी म्हणून राखचे नाका. आमच्या जिवितांत सदांच आमी तें म्हणया. आमच्या तोंडांत आमच्या जिबेक खाली दवरचे नाका. आमी दुसऱ्यांचे खोडी काडूंक ह्या नाकारिल्ल्या उलोवंक आमी आमचो टायम करसिता. पूण आमच्या जिवितान देवाच्या उतरांक टायम आसा गे. वय जाली सांजे 7 जाली, 7:30 जाली, 8 जाली, आमरी म्हणया तेच म्हणया, जालें अमूक जालें. वय आमी म्हणटा वय आमी देवान कितें म्हणलें म्हण आयकोंक आमी तयार आसा गे. देव आमच्या कडेन उलयल्लें आमी आयकोंक तयार आसा गे. तें ना, आमकां जाय आमचें एक म्हळ्यार एक बुट्टी साखरी केल्ल्या बरी, बुट्टी केल्ल्या बरी म्हळ्यार मागणें म्हणूंक आसा बुट्टी केल्ल्या बरी, मिसा गोसोंक आसा ते बुट्टी केल्ल्या बरी. तशें न्ही, आमी खऱ्या काळजांतल्यान सजे, खऱ्या काळजांतल्यान आमकां ती उर्बा आसा जे जेजून आमच्या खातीर आमकां कितें सर्गाराज होगडायिल्लें म्हळ्यार आमी होगडान खाण गेल्लें. आमकां इनपेर म्हळ्यार हेमकोण फावो आसलें, तातूंतल्यान आमकां सुटका दिल्या. ही व्हडल्यांतली व्हडली धादोसकाय जावन आसा. आमकां सर्गाराज जोड दिलां. आमकां पयलें सर्गाराजान म्हळ्यार सर्गाराज आमकां फावो नातलें. आजावांनी येवन केल्ल्याक विधेयपणा लागून आमी फातकी जावन आसल्या आनी देंवसाराची भुरगीं, देंवसाराची गुलामां जावन आसल्या. जेजू क्रिस्तान येवन ताचें देव सैम सोडून मनशां बरीं जावन आमकां त्या सैतानाच्या गुलामपणांतले सोडोवन बापाची भुरगीं करून दिल्यांत. आमकां नितीवणपण जायशें केलां कोणें जेजू क्रिस्तान. आमच्या संत कामाचेर न्ही, आमी संत कामाचेर आमकां कांयच करूंक जायना. आमचो सगळे करपा म्हळ्यार आमची फाळ जावन आसा जेजू क्रिस्त. तांदूळ जावन हेजे फाळ नासतना या मूळ नासतना खंयचोय रूख वाडना या खंयचेंय जड वाडना. आमी चिंतिचे आमचें फाळ जावन आसा जेजू क्रिस्त. ताच्या उपरांत वाडचें जावन आसा आमी, ताचे फांटे जावन आसात आमी आमची केल्ली कार्यां सगळीं. ताका लागून आमकां आमी जाणा जाय जे हे आमच्या जिवितान कित्याक घडोवंक ना येदोळ सर. घोरन पळया कित्याक जायना. आमचो भाऊ जितान आसा, आमचो भाऊ पिटर आसा, फादर ऑस्टीन आसा, तांकां एक दिसाची पुसात आसना. कित्याक जायतो लोक कश्टांत आसा. ते कश्ट पळोवंक जायनासतना कोण कोण तांकां फोन करता गे. एक दीस म्हणल्यार रावनासतना, एक दीस म्हणल्यार पुसत आसनासतना कित्याक करता तांच्या घरांक भेट दितात. तांकां स्वताचें उतर शिकयतात. स्वताचें उतर, बरवशाचें उतर न्ही, भावार्थाचें उतर शिकयतात. केदळ आमी भावार्थाचें उतर खाण घेता तें मात जाता, बरवशाचें उतर जायना. बरोसो म्हळ्यार कितें, आमी बरवसोन आसावन त्या संगतीचो वतारो बरोसो म्हळ्यार कितें आमकां मेळटलें. केरळा आज गे फाल्यां गे केरळा आमकां गोत्त ना. पूण भावार्थ म्हळ्यार मेळ्ळा, आतांत मेळ्ळा. वय आमच्या जिवितान आमी तांच गेलें, आमकां घर नासलें, आमकां घर मेळ्ळां. आमकां दिसपट्टो ग्रास नासलो, आमकां दिसपट्टो ग्रास मेळ्ळा. आमचो चर्चाक बऱ्याची बरगी नासली, तो बरो जेजूच्या गायन तो बरो जाला. सगळें आमचें अशेंच मागणें कर. कित्याक बायबलांत आमकां कृपे वरवीं आमकां मेळचें. कित्याक म्हळ्यार आमकां दी देवा म्हूण खंय ना, खंयच्यान तुवें आसल्यान आमकां सांगोना. सांग पावल म्हणटा तुमकां कितें मेळ्ळां तें सत माना, देवाक अर्गां दिया.
सगळ्या तुमच्या गणितान देवा कर्गां दिया तेरला मात तुमच्या जिवितान बरेपण येवंक साध्य आसा वय आमच्या जिवितान बरेपण येवंक साध्य जावन आसा पहिले सांगतला ब्रदर जॉन्सन कित्याक म्हणजे ताणें आमकां उतरां दिली सेकंड जावन आसा ही देवाची उतरां हांवें सांगलें ब्रदरा कितले बरें सांगतलो हांव आमच्या जिवितान बरेपण जावंक ना तूं खाराण म्हण हांव ताका ब्रदर सांगता ना 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 हांव खाराण न्ही तुवें उतर खाण गेलें आनी तुका बरेपण मेळ्ळें तुझ्या वट्टूक आणखी सुमार आयिल्ले ताणें उतर खाण घेवन तांकां मेळो ना वय तुवें खाण गेलें तुका मेळ्ळें हांव तेंचो म्हणटा तूं उतर खाण घेवंक तयार आसाय तूं उतर खाण घेवंक तयार आसाय तुका जातलें तुका जाता जायना म्हणल्यार देवाच्या राज्यांत असाद म्हणलें देवाक असाद म्हणलें खंयचें ना देवा वट्टूक असाद जाल्लें खंयचें ना आमकांय खंयचें ना देवा वट्टूक आसल्यार आमकांय असाद जाल्लें खंयचें ना आमी मानून काणगेचें जेजून आमच्या खातीर जोड दिलां सगळें सरी ताका लागून चड गरजेचें आमी खाण घेवचें प्रास दिवच्याक कित्याक म्हळ्यार आमच्या कडेन एका टायमार खाय नासलें तेदळास आमी हांव खंयच्या कॅटरिंगांत कॅटरिंग्साचें काम करतालो तें करतालो हें करतालो मेळ्ळ्या पयशांनी आमी इल्लें दिवंक सुरू केलें पयलीं आमच्या मिनिस्ट्रीक दिवंक सुरू केलें कित्याक मिनिस्ट्री कित्याक दिता आमी मिनिस्ट्री कित्याक दिता म्हळ्यार त्या सगळ्यां खातीर मागता सदां न्ही एक दीस तिनल्या बरी मागपाक सुरू करतात तेदळा आमकां कळ्ळें जालें हें आमकां बऱ्याक पडटलें केरळ आमी दिवंक सुरू केलें गे तेरला आमकां मेळोंक सुरू जालें इल्लें म्हण आणकी मेळत आसा मेळिल्लें तें आमीच दोन खाण घेना आमी दिता तें जाय जें आमकांच आमी दोन खाण घेवचें न्ही मेळिल्ल्यांतलें आमी दिवंक आसा केरळ आमी दिता गे तेरळ आमकां येवंक सुरू जाता लुका 6:8 कितें म्हणटा हेरांक दिया तुमकां दितले बत्या मापान दामोवन हालोवन बरो नमतशें तुमच्या लेसांक घालतले ज्या मापान तुमी मेरून दितात त्याच मापान तुमकांय फाटी मेदून दितले वय आमी करूंक जाय कित्याक हेरांक दिया तुमकां दितले तुमी एकतीन पयशे मात म्हण चिंता नाकात कोणाच्या तोंडार हांसूनात आमी इगर्जे देता मिसा घेता ते शांती मागतना आमी आमची तोंडां खंय आसतात आमचे हात खंय आसतात आमचे दोळे खंय आसतात आनी कोण रेडो पळय अशें तकली बगयता तशें करता आमी तशें न्ही आमी शांती मागता आसतना पयलें फात जावपाक आनी आल्तार भुरगे आसतात तांकां शांती दिया मोगान थोडं हांसोन आनी तिसल्यान कुशीन आसल्यां दाव्या कुशीन आसल्या उजव्या कुशीन आसल्या मुखल्यान आसल्या फाटल्यान आसल्यांक हांसोन शांती दिया तें तांचे तोंडान तेका हांसोय आसतात ते हांसो आहा पळय ते तुमकां परत उडा सकयतले ते हांसो तुमच्या बऱ्याक पडटले तशेंच कोणीय एकलो निराशपणान आसल्यार ताचे कडेन 4 उतरां बरीं उलोवची देवाचीं उतरां उलया जेजून तुका गूण केला वय देवाचो आत्मा तुजेर आसा देवान तुका अभिशेक केला वय तीं उतरां उलया आनी कोणाक गतादार नासल्या वेळार तांच्या गरजांक पावया पूण एक उडास दवरया आमी कितेंय करता आसतना देवाचें उतर सांगूनच करचें पडटा आनी तांचे वयर मागणी करूनच दिवचें पडटा कित्याक म्हळ्यार आमी पयलीं जायते फावटी पळयलां आमी खंय मागण्या गेल्यार तांकां कितें म्हण व्हरून येताले तांच्या कर्सा कितें म्हण दिवन येताले मागीर दुसऱ्या फावटी येतना आमी सांगलें होमवर्क ती करनातली ती कितें करताली ती परतून आमच्या हाताक पळयताली म्हाका सुमार जाणां फोन केला आमची भुरगीं आकाश येतात पूण हांव विचारता तुमच्या कडेन देवाची उतरां कितलीं बायपाट जाल्यांत तुमच्या कडेन देवाची उतरां कितलीं बायपाट जाल्यांत ना पयलें बायपाट करून काण घेया तुमी उतरां बायपाट करून काण गेल्यार तुमची आमच्या कडेन मागची गरज ना देव तुमच्या गरजांक पावता कोणाक म्हणी धाडटा आमीच येवन तुमकां दिजे म्हणना कोण तरी येता कोण तरी करता ताका लागून आमकां चड गरजेचें आमी खाण घेवचें प्रास दिवचें चड बरें कित्याक म्हळ्यार आतां नव्या काळार कितें म्हळ्यार नव्या सोल्याच्या काळार या जेजूच्या काळार या कुरपेच्या काळार कितें केलां म्हळ्यार पयलीं आमचें 10% म्हण आसलें दांतलो एक वांटो म्हण आसलो पूण आमी आनकी तेंत आचरण करनासा कित्याक आमकां तें नव्या सोल्याचें बरें दिसता पूण आमकां आतां गालातकारा बरयल्या पत्रांत 2 अध्याय 20 म्हणटा क्रिस्ता सवय म्हाका कुर्सायला आतां हांव जियेता तो हांव न्हय क्रिस्त म्हजे तें जियेता रक्त मासान जियेता हें जिवीत म्हजो मोग केलो आनी म्हजे पासून आपलीच भेटवणी केल्या त्या देवाच्या पुताच्या भावार्था वरवीं हांव जियेता तशें जाल्यार जेजू म्हजे भितर जियेता जाल्यार पवित्र आत्मा म्हजे भितर जियेता जाल्यार देवाची उतरां म्हजे भितर आसात जाल्यार 10% गे हांव कोणाचो पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 1 अध्याय 18 म्हणटा ताणें म्हाका कितें विकती घेतल्यान कोणें जेजू क्रिस्तान म्हाका विकती घेतल्यान कितें दिवन भुंयभाट दिवन गे घरां दिवन गे गाडयो दिवन गे
आनी कितें दिवन पयशे दिवन घे ना आपलेंच रगत व्हरोवन ताणें आमकां विकती घेतल्यांत आतां आमी आमची न्हय आमी आतां जेजू क्रिस्ताची म्हळ्यार आमी आतां जेजू क्रिस्ताची जाल्यार आमचें म्हणलें कितें आसा सगळें जेजू क्रिस्ताचें कोलोसांकारा बरयल्ल्या पत्रांत पयलो अध्याय 27वी वळ म्हणटा कोलोसियन्स चॅप्टर 1:27 म्हणटा आमचे भितर आसलो तो क्रिस्तच आमच्या महिमेचो बरवसो वय आमच्या भितर तो क्रिस्त आसा आमच्या भितर तो पवित्रत्व आसा आमकां खंयच्याचें उणेपण पूण आमकां ह्या सताची वळख ना हे सताची वळख आमकां मेळजे ही सताची उतर तुमी खाण घेजे त्या वेळा मात तुमच्या जिवितान बरेंपण जोडूंक साध्य आसा ही सताची उतरां खाण घेया आमी थंय रतीत जाली हांगा रतीत जाली ताच्या फाटल्यान धांवता हाच्या फाटल्यान धांवता ताणी तुमकां माथ्यार हात दवरून मागणें केल्लें जाय ताणी तुमकां तांची उतरां सांगलीं जाय पूण बायबलाचीं उतरां नाकात पूण आमच्या थंय पळया आमी करता आसतना मागणें ह्या आमच्या घरा तुमच्या घरा आमकां मागण्याक आपयल्या वेळार आमी देवाच्या उतरां भायर खंयचेंच उलयना देवाची उतरां काणच हर एक उलयता आमी कित्याक देवाच्या उतरांक आसा ती पदवी आमकां ना आमकां पदवी आसा म्हूण सांगचेंच नाका देवाच्या उतरांक आसा ती पदवी पूण आतां आमचें म्हणलें 10% न्ही आतां 100% देवाचेंच 100% देवाचें जाल्यार आमी कितें दिता देवाक आमी कितलें दिता आमकांच पावना कोणा दिसाला म्हणटा आमकांच पावना आनी कितें दिवचें खंयचें इगर्जेंत एक फादरापान अनाउन्स केलें ताका आमकांच ना तर आमी कशें दिवचें दुसऱ्या परा करसितात दुसऱ्या परा खंयचें कितलेंय करसितात हांवें गेलता पटी सांगल्या बरी खाजरांक ताका फंक्शनाक हांकां गरजे भायर करसितात पयशे ते वेस्ट न्ही गे पयशे हे उरच्यात असल्या दानाक दिया आमी उरच्यात असल्या दानाक आतां खंयचेंय इगर्जेंत एक बरें काम आसता ताका दिवया आनी कोणाचें घरांत कितें आसता तें तांकां कांय नासल्या वेळार तांकां घर बांदूंक घे ह्या भुरग्यांच्या शिकपाक घे आनी खंयच्या ताका सहाय करया आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे 24 वरां देवाच्या राज्याक वावरतात असल्यांक सहाय करया आमी ते हे ऋण आसा पळय तें देव देवन काण घेना देव ताका 1000 वांट्यांनी पाटीन दिता ताका लागून चड गरजेचें आमच्या जिवितांत कितें आमच्या जिवितांत आमी मानून काण घेवंक जाय देवान आमकां सगळें जोडण दिलां तें आमकां मात्र न्ही हेरांकी थोडे थोड व्हडले सावकार आसात म्हणजे ग्रेस्त मनीस आसात पूण तांकां ती ग्रेस काय कित्याक दिल्ली देवान ग्रेस काय दिल्ली हेरांक तांकां म्हणून ताच्या बायल्या भुरग्यांक ताच्या कुटुंबाक सांबाळूंक न्ही हेरांक नातल्यांक दिवंक पयलीं आपोस्तलांच्या काळार कितें करताले सगळे आस्त बाट बदीक आसली इकून आपोस्तलांच्या पांया मुळांत दांड दवरताले कितें करूंक सगळ्यांक वांटून घेवंक आतां वांटून काण घेवचें नाका आसल्ल्यांतले इल्ले आमी दिवंक शिकया दिता आसतना कशें दिजें ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकां फाटी मेजून दितले खंयच्या मापान आमी दिता आमी आणकोर रेड्या भाशेन करता गी तकल्या लायता गे थंयच्यान आमकां फाटी मेळटा या आमी बरें आमकां दवन काण घेवन आनी खंयचें वायट आमी दिता गे तें वायटच आमकां फाटी मेळटा खंयी वचना तें सुखना कित्याक म्हळ्यार आमी कितें करता गी तेंच आमकां मेळटलें ताकाच लागून जेजून करेक्ट म्हणलें आसा हेरांक दिया तुमकां दितले बत्त्या मापान दांबून हालोवन बरोवन ओमतो अशें मेजून तुमच्या लेसांक घालतले मेजून घालतले हांव केरळाय सांगता आसतना हांव कशें पयशे काडटा आसतना म्हळ्यार पयशे काडटा विचारतना खाण घेवचे आसतना सकयल आमी आत करता पूण हांव सांगना हांव तशें सांगना हांव पयशे अशेंच खाण घेता म्हूण सांगता कित्याक हांव पयशे अशेंच खाण घेता म्हळ्यार कित्याक सांगता कित्याक म्हळ्यार लुकाच्या वांजलांत 6:38 कितें म्हणटा हेरांक दिया ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकां पाटी मेजून दितले तुमच्या लेसांक घालतले कोण घालतले देव घालना देवाक तुमी देवा कडेन बावट दवरचो वेस्ट देवाच्या उतरा वयर बावट दवरा देव म्हाका अशें करतलो देव म्हाका तशें करतलो तशें करचें ना तें कितें करचें आसलें करियत आसलें पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे कोण चलतात गे तांच्या जिवितांत कांयच उणें ना तांच्या जिवितांत बरोबर मापान येताच आसा थोडे भाव आमचे 24 hours देवाच्या राज्या करता वावरतात तांकां काम ना धंदो ना कांय ना पूण तांकां देव चलोवन व्हरता कित्याक देवाच्या राज्यांत देवाचें राज चलोवन व्हरच्याक मनशाचे वावर व्यर्थ मनशाचे पयशे नाका देव तर खंयच्यान म्हणजे तांकां अरेंज करून दिता म्हळ्यार देव अरेंज करून दिता मनशां मरिफा दिता हांवें सांगलें न्ही गे म्हज्या कुटुंबांतल्या एकल्या भावान आनी म्हज्या बायलेच्या कुटुंबांतल्या एका स्त्रीयन बायलेच्या भयणीन आमकां ह्या
मुदंड मापाक आंड पावयला कित्याक म्हळ्यार ताणें आमकां सगळें दिलां दिलां म्हणल्यार दिवना म्हणल्यार कांय ना कित्याक देवान तांच्या मोतीन घालन आमकां तें दिवयलां कित्याक तुमच्याय जिवितांत आमी कांय ना मनशाक जेजू कडेन मागया देवाची उतरां काडून मागया म्हळ्यार देवाची उतरां कितें बरयलां गे तें मानून काडून घेया आनी ती उतरां म्हणूंक सुरू करया तुमच्या जिवितांत बरेंपण जाता की ना घेवन पळया हांव गेल्या म्हयन्याक सांगल्या बरी आमी जायती मागणी केल्या आतां सोऱ्याच्या बांदपण आसल्यांक सुटका मागीर गरिस्तांत म्हळ्यार दुबळेकांत आसल्यांक सुटका आनी खंयच्याक दैवस्ताचे वाठार आसल्यार तांकां सुटका आनी भुरग्यां खातीर मागणे आनी खंयचे भलायके खातीर सगळी मागणी आतां रायार जावन आसात कोणाक जाय गी ते सगळे आमचे फादर ऑस्टीन आसा तांकां फोन करयेत म्हळ्यार तांच्या मेसेज करयेत म्हाका मेसेज करयेत आनी कोणा ब्रदर जितान आसा ब्रदर पिटर आसा तांकां मेसेज करयेत तुमी या तांच्या फोन करयेत ते तुमकां धाडटले ती उतरां म्हणून पळया तुमच्या जिवितांत बरेंपण येनातल्यार तुमकां सुटका मेळनातल्यार मागीर आमचे कडेन उलय हांव सांगतलो पयलें तुमी म्हज्या कावन्सिलाक मारा हांव तयार आसा कित्याक देवाच्या उतरांचे सत तितले म्हळ्यार सत तें सत स तातूंत आसा पदवी म्हाका ब्रदर म्हणटाले तूं देवाच्या उतरांची पदवी म्हूण शिकयल्या पळय तें आमकां धाड वय देवाच्या उतरांची पदवी देवाची उतरांची सकत ती बळिश्ट जावन आसा म्हळ्यार जेरेमिया तातूंत म्हणटा म्हजी धोदर देव म्हणटा म्हजी उतरां कळपा सारकी न्ही कळपाक पिठो करता हातोडी सारकी न्ही घे म्हण सारता वय देवाची उतरां तशींच कितलेंय गट आसून तें फूट करता कितलेंय मोव आसून तें गट करता ताका लागून आमकां चड गरजेचें आमच्या जिवितांत आमी कितें मानून काडून घेता गे तेंच आमच्या जिवितांत घडोवन येता वय अब्राम पळय खंयच्या तो सदम आनी गोमाराक ताच्या लोटाक वडणोर येता ताच्या गवळ्यांक आनी वडणोर येतात तो फाटी येता आसतना सालेमाच्या गांवांत जावन येता सालेमाचो राय कोण जावन आसता मेल्किसेदेक जावन आसता मेल्किसेदेक कितें करता दाकां रोस आनी उंडो हाडून दिता आनी अब्रामाचेर आशिर्वाद घालता सरेस पद देव तुजेर आशिर्वाद घालो तेन्ना अब्राम कितें करता दांतलो एक वंटो काडून ताका दिता दांतलो एक वंटो आसलो पूण आतां आमी कितें करता आतां आमचे ह्या जागा आसात सुवाता परगटणार आसात आमी कितें करता दिता गे आमी आमकां कांयच आसना आमकां इगर्जेचें लेख बांदी जाल्यार आमचे कडेन पयशे आसनात पळय मग खंयच्या बऱ्या कामाक विचारल्यार ताका पयशे आसनात पूण आमी दिल्यार आमकां बरेंपण मेळटा की ना आमकां जालोच काय आसा जे दिवच्यांत काण घेवच्यान न्ही आमकां कळीत जाला आमकां दिवच्यान जालोच काय आसल्यार आनी उदंड मापान आमच्या भितर ती म्हळ्यार आमी कितें आशा आसता ती आशा देव पुरा करता ताका लागून चड गरजेचें खंयचें जाय गे आमकां बक्षाणें जाय गे आमी बक्षाणें दिवया पयलें बक्षाणें दिजें आमी तेन्ना आमकां बक्षाणें मेळटा आमच्या जिवितांत खंयचें आमकां जाय गे तें मेळ्ळां म्हूण आमी पयलें सत मानिजें आनी आमकां तें मागीर मेळटा ताका लागून गालात बरयल्या पत्रांत 3रो अध्याय 13 वळ म्हणटा आमचे पासो शिरापलेलो जावन क्रिस्तान आमकां नियम शास्त्राच्या शिरापान ती सोडयल्यात वय सगळ्या नियम शास्त्राच्या शिरापान ती सोडयल्यात आमी म्हणटा पूर्व शिराप आसलो कोण ना ताणें कोणाचे पयशे भितर घाल्ले कोण ना ताका लागून आमचे कडेन पयशे नात तशें चिंतचें नाका तशें चिंतची गरज आसना कित्याक म्हळ्यार वय आदी म्हाका खंयच्या 50 सालांत आसलें डिटर्नमी म्हणजे द्वितीय नियम पुस्तकांत 28 अध्यायांत आमी पळोवंक गेल्यार तांचे जायते शिराप आसले कोण देवाचें उतर म्हणजे देवाचे उपादेश पाळना गे नियम पाळना गे तांचेर इतले शिराप आसले फाडल्यांक इतले आशिर्वाद आसले ताका लागून डिटर्नमी द्वितीय नियम चॅप्टर 28 12 वळ म्हणटा तुमी जायत्या राष्ट्रांक रीण दितल्यात आनी तुमी कोणा कडेन रीण घेवचे नात आमी कितें करता आमी उठल्या बसल्याक बँकान रीण तांतू फायनान्सान रीण तांतू रीण आंतू रीण तांच्या रीणान बुडटा ना देवाचें उतर म्हणटा तुमी कोणाकडची रीण काण घेवची नात तुमी तांकां सुमेस राष्ट्रांक तुमी रीण दितल्यात वय म्हज्या जिवितांत तशेंच जेजर म्हण सर हांवें एक पयशाचें लोन म्हणलें रीण म्हणलें काडूंक ना वय पयशे गरज पडटात घर बांदूंक आनी पयशे गरज आसले तेन्ना कितें जालें म्हणजे घर बांदता आसतना इल्ले पयशे उणे पडले तेन्ना कितें केलें आमकां शिकय हेरांक दिया तुमकां दितलें म्हजें उतर आसलें केरळा गरजेवंताक हांव पयशे दिवन आयले गे 10,000 दिवन आयलो गे एका हप्त्या भितर म्हाका लागीं 15 लाख मेळ्ळे म्हाका म्हळ्यार कोणें हाडिले कोणें गे धाडटो तुका पयशे जाय गे अंकल तुका पयशे जाय गे ताणें हाडिले विदावट इंट्रस्ट म्हणल्यार पयसो येदो म्हणसर कोणाक फारीक करूना कित्याक हें देवाचें उतर गोत्ता आसा आमकां आमी दुपल्यांक न्ही दुपल्यांक दिवचें जाल्यार आमकां तें बरेंपण मेळोंक साजना कित्याक म्हळ्यार दुपले कितें करतात हांव पयलींचे 1982 हांव गोंयांत गेल्लो
1982 हांव गोंयांत गेल्लो. गोंयांत म्हजे कडेन पयशे नासले. हांव हॉटेलाच्या कामाक गेल्लो, किचनांत काम करतालो. त्या वेळार म्हजे कडेन आसले एका फावटी बोल्सांत म्हजे 500 रुपया आसले. थंय एकलो म्हळ्यार एक भिकारी आयलो. भिकारी एक खादीचे वस्तूर घालून तामशे वस्तूर घालून भिकारी आयलो. ताचे कडेन म्हजे आसले ते 500 रुपया काडून ताका दिले आनी ताची परीक्षा करपा खातीर ताच्या फाटल्यान गेलो. कांय नासलें ताचे कडेन. एक बेश्टें एक जोळगी म्हणल्यार बरी आसलें. एक बॅग मात आसलें. ताच्या फाटल्यान गेलो. तो खंय गेलो? खंय वचोन डायरेक्ट बारा भितर रिगलो तो. ताच्या उपरांत म्हाका कळ्ळें हांकां पयशे दिल्यार यानी हेचे चोरयाक. ताका लागून त्या वेळार हांव पियेन वतलो. मागीर हांव पियेवंक सुरू केलें. मागीर म्हाका आतां कळ्ळें तें वय कित्याक पियेवंक येतात गे बारा घेतात गे म्हणून. तशेंच एक संवय मनशाक पडली म्हणटना आमी खंय जावन तरी कितें जावन तरी आमी जी संवय पुरा करूंक पळयता. वय एका टायमार हांव बारी पियेतालो. बारी पियेता हांव सोरो सोडून जालें लागीं 33 इयर्स जालीं म्हजी सोरो सोडून. कित्याक नाका जालो तो म्हाका. बायलें कितें कितें केलें म्हूण सोरो सोडलो. बायलें कितें कितें करता म्हूण सोरो पिवंक सुरू करतात. पूण हांवें सोरो सोडलो बायलें कितें कितें केल्ल्याक. वय मागीर आसले आमचे बियर वायन ते फाटी आसताली. मागीर ह्या मागण्याक आयल्या उपरांत बंद. 20 वर्सां जालीं आतां बियर वायन खंयचें ना. एक्चुअली आमच्या घरांत टीव्ही ना. कित्याक आमी काताची गरजच ना. आमच्या मागणें त्या टायमाक हे मागणी जायचे त्या टायमाक टेमान जाय ना. म्हाका ते टायम ना. म्हाका सकाळीं 5:30 या 5 उठ्ठा या 4:30 उठ्ठा. तेन्ना सुरू संताकुस्ताची कूर काडचे आनी सुरू तेन्ना जाता मागणें म्हजें. कितलो वेळ टायम ना. म्हजें काम म्हाका बसोन करचें जाल्यार मागणें एकडेच बसोन करेक्ट करून बसचें. 7 वरांक बसल्यार सकाळीं 7 वरांक बसल्यार म्हजें मागणें जाताना 11 वरां जाता. 4 घंटे जाय म्हाका मागण्याक. खंयची मागणी करता हे मनीस जातात. म्हाका आमी तुमकां धाडटा जाल्यार मागणी हांवें करची. सगळी मागणी प्रोटेक्शनाची मागणी आनी खंयची बेस्ट मागणी, भलायकेची मागणी, दुसऱ्यांचे भलायके खातीर मागणी. म्हजे कडेन जायते ग्रूप आसात. त्या ग्रुपां खातीर मागता. त्या ग्रुपान आसल्या जाणां खातीर मागता आमी. म्हज्या मोबायल लागीं हजारां कॉन्टेक्ट आसात. कोणा खंयचे जागी ते फोन करतात. तांकां फोन अटेंड करचे. थोडे फावटी म्हाका फोन करूंक टायम आसा तितली फोनां येतात. हांव वेटिंग लिस्टार दवरतना बरोवन खाण घेता. कित्याक फोन करतात? कशें आमच्या जिवितान आमकां बरेंपण मेळ्ळां गे, फुंकाक मेळ्ळां गे, पयशे दिनासतना मेळ्ळां गे. तशेंच आमी तांकां शिकयता. तुमी हें बरेंपण आमच्या कुटुंबांत कशें आमच्या तें कशें आमच्या कुटुंबांत कशें बरेंपण रोवन खाण गेल्या आमी तुमच्या कुटुंबांत हें बरेंपण रोवन खाण घेया. पयशे दिवची गरज ना. हें जर म्हणसर आमी खंयच्या हाका पयशे खाण गेले नात. कित्याक आमकां कळीत आसा देवान म्हळ्यार फुंक्याक दिल्ले हांवें फुंक्याक दिला तुमी फुंक्याक दिया. वय आमकां फुंक्याक मेळ्ळां तें उतर. आमकां ब्रदर जॉन्सनान पयशे खाण घेनात आमचे कडेन. फुंक्याक दिल्ले ना. फुंक्याक म्हळ्यार आतां दीत आसा. तशेंच आमी खंय गेल्यार आमी पयशे आशे ना. पयशे दिवचें देवाचें काम. आमी देवाचें काम करतना आमचें काम देव करना गे. करतास. आमच्या वटेक एकलो हो आसलो क्लिफर्ड म्हणसो एकलो कॅमेरामॅन आसलो गोंयांत आसतना. तो बेंगलोरचो तो क्लिफर्ड म्हणसो. म्हळ्यार तो बिल्डींग कॉन्ट्रॅक्टर. ताचे व्हडले प्रोजेक्ट जाता आसले. ताका कॉन्क्रीट घालूंक आसलें स्लॅबाक. कितें जालें? स्लॅबाक कॉन्क्रीट घालूंक आसतना बोंतोणी पावस हाका फोन करता. पावस येता म्हणून आमी गोंयांक सक्कड म्हळ्यार मागता आसलो. सगळ्यांक बोंतोणी पावस पडला. हाच्या बिल्डिंगार पावस ना. कित्याक आमी देवाचें काम करता आसतना देव आमचें काम करता. आमी हेरांची गरज तीच दितना देव आमची गरज तीच दिता. हें आमी जाणा जायचें. म्हळ्यार स्वताचें उतर तितलें काम करता. ताका लागून तूं आमच्या वांगडा 8 अध्याय 31-32 म्हणटा. जॉन चॅप्टर 8 31-32 कितें म्हणटा? थंयच तुमी सत जाणां जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें. देव सुटका दिना. आमी म्हणटा देवा म्हाका सुटका दी, तूं म्हाका सुटका दी. कोणी सुटका दिना. जेजू सुटका दिना, देवय सुटका दिना, आनबडे सुटका दिनात. पूण देवाचे उतराचे सत खळीत जाल्यार ते सत आमकां सुटका दिता. ताकाच म्हणटा जुवांच्या वडिलांत 7 अध्याय 38 म्हणटा 7:38 देवाचें उतर तुमी मारून खाण गेल्यार तुमच्या काळजा भितर गेल्यार तुमच्या काळजा भितर तावन एक वाळचे उदकाची जर उपजतली. वाळच्या उदकाची जर ती रावना ती. तशेंच आमच्या जिवितांत ती आमी देवाची उतरां मारून खाण गेले म्हणटना आमच्या तोंडान तावन ती उतरां ती रावनात येतात आसतात. आमी रेती दिता आसतना आमी 1 घंटो 2 घंटे उलोवन आमकां गोत्तना आमी उलोवचें कितलें आमचें प्रिचींग कितलें आमचे 3 घंटे 4 घंटे. कित्याक देवाची उतरां फादर आमचो एलियास म्हणटा सगळ्यांक गोत्ता असो फादर एलियास ह्या सैमाना भितर आसा जाल्यार 1 हप्तो मायक दिला तो उलयत आसता म्हणून. वय तशें कित्याक देवाची आमची समजणी ती आमच्या तावन येवना. आमी बंद खाण घेवना. आमचें शिकप ना. आमकां हांव शिकलो भारी SLC शिकप नासलें. हांव रडटालो एका टायमार. आमच्या ब्रदरान फीच करता तो इंग्लिशान करतालो. आमकां इंग्लीश गोत्तना ट्रान्सलेट ना कांय ना. पूण देवाच्या दयेन ब्रदर जॉन्सनान आमकां प्रीच करूंक धाडलें आमकां. कित्याक वय वचता तुमी जेन्ना म्हणल्यार न्ही संवसाराच्या पोंताक वचा आनी म्हणजे सुवाता म्हळ्यार बरी खबर फरगट करा. वय
सगळ्यांकी पदवी दिला ती परगट करचेच आमी सगळ्यांनी परगट करचेच पूण आमी करता घेन परगट करचे नाका आमी परगट केल्ले मानून खाण गेल्यार पुरो तितलें खाण गेल्यार आतां कोणीय आसची ना दुर्बळी म्हणली आमी दुर्बळ कित्याक सुमारान फादर मागीर जाला दुर्बळ आमी क्रिस्तांव लोक रोमन कॅथलीक लोक कित्याक दुर्बळ एक देवाचें उतर ना एक बक्षाणें ना एक सोरो आनी एक कितें दिनात देवाक म्हणल्यार दिनात दिवंक सोरो करया आमी आमच्या जिवितान केरळा दिता गे म्हळ्यार कितले इतले म्हणनी तूं दिता आसतना चड आसलें चड दिवं दी उणें आसलें उणें दिवं दी पूण दिता आसतना तुजें काळीज कशें आसा म्हूण पळय देव पळयना कूड पळयना तुजे बायलें सैम पळयना देव पळयता तुजें काळीज कित्याक म्हळ्यार आमचो सामुएल प्रवादी ल्हानपणांत तो भुरगेपणांतलो तो प्रवादी जावन आसलो तो साऊलाक देवान रिजेक्ट केलो म्हळ्यार ताका नाका रायापणांतल्यान काडलो आनी दाविदाक विंचून काडूंक म्हणून बेतलेमाक धाडटा कोणाक सामुएल प्रवादीक जेस्सेच्या घरा दाविदाच्या बापायच्या घरा दाविदाच्या बापाय जेस्सेक 8 जाण पूत आसले ते साऊलाच्या व्हडले एक जाण साऊलाच्या मिनिस्टरान तो सैन्यांत आसले ते मिलिटरींत आसले तो व्हडलो पूत आतां दडंग मनीस बरो सामुएल प्रवादी चिंता इतलो व्हडलो प्रवादी चिंता हो देवा नाका विंचला कोणना देव म्हणटा हांव विंचूना दुसरो येता सामुएल चिंता ताका विंचला कोणना ना तिसरो येयलो म्हळ्यार ताका देव रिजेक्ट करता आनी म्हणटा तूं बायलें रूप पळयताय हांव बायलें न्ही हांव काळीज पळयता तांचें काळीज कशें आसा 7 जाण भाव आयले 7 जाणी रिजेक्ट जाले ते सामुएल विचारता तुजे इतलेच पूत घे ताका आजार जाता सामुएलाक तो कोम काडून गेला कोमान तेल लावन गेला अभिषेक करूंक सामुएलाक कितें जाता अजार जाता ना म्हणटा आनेकलो आसा आतां सगळ्यांक नाकारला ताका शेळया फाटल्यान धाडल्या शेळयो चरोवंक बकरे चरोवंक ताका आपय म्हणटा वय केरळा आमी आमच्या जिवितांत कोणाक नाकारता गे देव ताकांत विंचता तशेंच जेजून आपोस्तलांक विंचले कोण ते वासो बरोवप नासले तांकां ते मोगरांचे जावन आसले मासली धरताले मासली बागताले तांकां विंचून काडले तशेंच आमच्या जिवितांत आतां म्हजें सांगचें जाल्यार हांव तसलोच एका टायमार सोरो पुरो पियोन आसलो बरो मनीस न्ही भाग्यवान कुटुंब जावन आसलें वय आमचें म्हळ्यार देवबिरांतीचें कुटुंब आमी 10 जाणां भुरगीं आवय बापाय 12 जाणां आसले घरा अमर्त्य सुखनांतलो आनी बरेंपण सगळें मिसगीस सगळें आसले पूण बरें आसलें पूण देवाची उतरां समजणी नासली देवाची उतरां समजणी आयली पूण आमी तसून दांपूरकाणें नासल्या केरळा परगट करूंक सुरू जालें गे परगट केल्या उपरांत आमचें जिवीत परगट जावंक सुरू जालें म्हळ्यार बरेंपण जावंक सुरू जालें तेंच आमी बरेंपण हेरांक दिता सावन हांगा येवन कितें करचें आमकां भाव विनोदान आमकां एक येवकार दिलो आतां देवान ताका ताचेर शिखाण गेल्या पूण ताचे भुरगे तेंच काम करतात तांकां व्हडले देवाचें बेसांव नाका कित्याक ते देवाची सुवात कोण फादर बादा कोण पास्टर जाता सगळ्यांक देवा ताणें सगळ्यांनी मानून खाण गेला जेजू क्रिस्ताक आपलो देव स्वामी आनी सोडूनदार म्हणून हें गरजेचें कोणी जावं दी तो मनीस कोणी जावं दी तो खाल जाणता जेजूक आपलो स्वामी देव आनी सोडूनदार म्हणून मानून खाण घेता गे ताचें नवें रसन तो नवी रचना कोण एकलो जेजू क्रिस्ताची एक पडटा गे तो नवी रचना परने तें गेलें आतां सगळें नवें जालां कोरिंथीकारा बरयला 2 पत्रांत 5 अध्याय 17 वळ म्हणटा वय आमी जेजू क्रिस्ताची एक पड जायचे जेजू क्रिस्ता सत मानिचे खाल जाणता सत मानून थोडांत अनुसार जे कितें जेजूक आमचो स्वामी देव आनी खाल जाणता सत मानून स्वामी जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी देव आनी सोडूनदार म्हणून आमी तोंडान उसारीचे हेरांक सांगिचे कोण कितें सांगो म्हाका पडोंक वचना म्हजो देव स्वामी देव म्हजो देव स्वामी आनी सोडवंदार केरळा थॉमस पळय थॉमस जेन्ना जिवान जावन येता आयिल्ल्या वेळार थॉमस नासलो दुसऱ्या फावटी येताना थॉमस आसलो पयलीं बरो शीस पुरा कितें म्हणटाले सोमयाक जेजूक म्हणटाले सोमया म्हणटालो केरळा थॉमसान खाल जाणता सत मानलें गे जेजू कितें म्हणटा तुजे हात हाडून म्हज्या कोडवाळांत घाल तुजे बोट आनी म्हज्या गायांत घाल म्हणटा कितें जाता म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हणटा तो तशेंच आमच्या जिवितांत जेजूक आमचो स्वामी देव म्हणून आनी देव आनी सोडूनदार म्हणून मानून खाण घेता गे तेन्ना आमच्या जिवितांत बरेंपण जावंक जाता म्हळ्यार आमी कितले आयकोन कितले रेतीर आयकोन या कितले उतरां म्हणून पूण ताची समजणी नासल्यार आमच्या बरेपणान आमकां बरेंपण जावंकूच जायना परत काल एकला आमचे ब्रदर मिनिस्ट्री गेले ते म्हणटाले हांव रेतीर आयकता देवाची उतरां म्हणटा सगळे मागणे करता म्हज्या भितर म्हाका कांय म्हळ्यार समजणी ना कांयच ना रडचें भुरग्याक हुशारना रडचें पूण कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हळ्यार न्ही म्हज्या पासर रडनाकात तुमच्या पासर आमच्या भुरग्या पासत रडा वय तांकां भुरग्यांक शिकनासल्या वेळार तुमी रडा भुरग्यांक शिकया आतांत ल्हान आसतना भुरग्यांक शिकया
तेन्ना ती भुरगीं व्हडल्या पोजिशनाक पावतात आनी व्हड जाता तुमी मागाचे म्हणना म्हजो भुरगो असो कित्याक जालो गे म्हणून तुमी तेन्ना म्हळ्यार एक तुमकां एक मनांत बरेंपण आसतलें कितें म्हणून हय आमचो भुरगो बऱ्याक पावला खंयच्याक देवाची उतरां परगट करूंक देवाक साजलें खंयचें ना म्हाका एकलो म्हज्या वळखी सकलो धाकटो आसलो तो म्हणटालो हांगा इशीन किन्निगोळेंत इशीन म्हजो पूत शिकला ताका इंडियन हांगा काम मेळना तसलें शिकला हांवें ताका आमचे कडेन कामाचें मागणें आहा प्रेयर फॉर न्यू जॉब म्हणून तें मागणें धाडलें तें मागणें करा देवाक साजलें खंयचें म्हणून ताचें फोन चेन्नय ताका बऱ्यांतलें बरें काम मेळना वय बऱ्यांतलें बरें काम बऱ्यांतलें बरें सांबाळ कित्याक देवाक साजलें खंयचें ना न्ही गे देव तयार करून दवरनासता आमचे काळी समज आसला देवान तयार केल्लें आमकां मेळटास प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाळ समयान देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवांत तुका अर्गां होगळटा इतलो वेळ तुजें उतर सत्याचें उतर म्हज्या तोंडांत ताण तुवें भायर फावो केल्ल्या खातीर तें आयकल्यांक बरेंपण लाभिल्ल्या खातीर तुका अर्गां होगळटा परतून येवटी आमच्या भाव विनोद आनी ताच्या कुटुंबाचेर तुजे आशिर्वाद घाल्ल्या खातीर तांकां चड आनी चड समृद्धीन भरल्या खातीर तांच्या जिवितांत कितें बरेंपण जावंक आसा की तें सगळें बरेंपण तुज्या उतरा प्रमाणे तुज्या सता प्रमाणे जावंक फावो केल्या तुका अर्गां होगळटा तशेंच ह्या उतरांत आसलें सत सर्वांनी जाणां जावन तांच्या मती भितर आसलीं बगणां आमकां सांगून तांच्या जिवितांत बरेंपण हाडूंक तुवें फावो केल्या तुका अर्गां दिता मोगाळ सर्गींच्या बापा ही शिकोवन आयकल्या समय आसतांचेर वय आमी आमचें म्हूण पुंजोवन दवरता तें आमकांय मेळना आनी हेरांचें जाता तें तितून नासतना आमी हेरांच्या गरजांक पावल्यार तें आमकांय फावो जाता हेऱ्यांक बऱ्याक पडटा हें जाणां जावन आमच्या समेस्तांचे तुजे झाडां आशिर्वादां वतल्या खातीर आमकां तुवें सकाळीं बायसर आंगामसर हाडलाय आमच्या वाट्याचेर आशिर्वाद घालाय आमच्या गाडयेचेर आशिर्वाद घालाय तशेंच आमकां आतां फाटी वचूंक आसा फाटीवेच्या आमच्या वेहिकलाचेर आमच्या वाट्याचेर आनी सर येवच्या आसपास आमच्या वेहिकलाचेर तुजे आशिर्वाद घाला आमकां अर्गां दिता मोगाळ सर्गींच्या बापा जायतीं जाणां ह्या काळार जायतीं जाणां पिडेस्त जावन आसात स्वताचें उतर कळीच नातना पिडेस्त जावन आसात वय जेजू तूं व्हडल्यांतलो व्हडलो दोतोर जावन आसाय व्हडल्यांतलो व्हडलो डॉक्टर जावन आसाय तुका आसा जालें खंयचें ना तुजे ताणी तो आपलो वावर दवर न्हू तुज्या उतरा प्रमाणे चलो न्हू वय जेजू तुवें कुस्तांत कितें जोड दिल्या कितें ताणें मानून काणगे न्हू जेजू तुज्या गायन तांकां सांपून गूण केल्या म्हणून तुका अर्गां दिता वय कितें तुवें मागण्या मागतात तें मेळ्ळां म्हणून पयलीं सत माना मागीर तुमकां मेळटा म्हणून सांगलां वय पयलें ताणीं सत मानून तांच्या जिवितांत बरेंपण जोड काणगे आमकां फावो केला आमकां अर्गां दिता मोगाळ सगळींचे बापा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवे आमेन 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 थँक्यू जेजस.